आयज एकूच सांगूंक सोदता हांव की मोविन सराक सारके काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमचो जो 40 इयर्स जे पेंडींग इशू आसलेलो तो आयज सॉल्व केलो तेणी म्हणून आनी हावजींग बोर्ड चेअरमॅन तांकां बी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो सरपंच सांकवाळचो हावजींग बोर्ड मेंबर जाल्ले आहा ते आतां 6 म्हयने बॅक तेंचे हातीन जेन्नाच्यान पडले इतले फास्ट जाले काम की आयज हे आमचे कॉलनीन एक्चुली आमी जशे दिवाळी करता पळय ते भाशेन आमी मनोवपाचे आसलेले एक खुशीचो दीस पण कोडा लागून मातशें आयज एमर्जन्सी अशेंच आमकां धाकटोसो प्रोग्राम करचो पडलो आयज आमकां आनी हिंगा जवळ जवळ आमचे 48 जाणां म्हणून 96 फॅमिलीज आहा कॉलनीन आनी बारीक बारीक आनी 100 हावजीस आहा हितून टोटल 260 हावजीस आहा हिंगा जे तांकां बेनिफीट जातले आता की एक फायल आतां ऑलरेडी मूव क्लियर जाली आमचा नेक्स्ट धाकटेची घरां आहा सायटीन ते बी आमकां नेक्स्ट पायपलायनीन आमी आसा घालतले ते बी करून घेतले आमी सराचे उपकारान आनी जे आमी लास्ट 15 इयर्स मेंबर आहा आमचे कॉलनीतले आमच्याच कम्युनिटीचे हेजे पयलीं शारदा राठोड आसलेली 5 वर्स तेजे उपरांत हांव आतां 10 इयर म्हाजे कंप्लीट जावपा आयले आमी जायतो काम केला हिंगा खूब काम केला जे दाखोवन दिता की आमी डेव्हलपमेंटाक जाला जे आशिल्ले इशू लास्ट 40 इयर्साचो इशू आशिल्ले ते कितें हेंगे जे घरां आशिल्ले हावजींग बोर्डा एक्चुली तांकां उजो लागले तेजे उपरांत ते हिंगा आयिल्ले आनी मागीर तेंचे तांकां गव्हर्मेंटानी प्रॉमीस केलें की ते जे घरां आहा पळय तेंचे नांवां तांकां जे लँड आहा 75 स्क्वेअर मिटर तांकां दितले म्हणून पूण आफ्टर 40 इयर्स जाले ते लॉंग पेंडींग इशू आशिल्ले आनी आयज आमचो ऑनरेबल हावजींग बोर्ड मिनिस्टर आनी पंचायत मिनिस्टर प्लस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सर मोविन सरा लागून आयज आमच्या मिटिंगेन बोर्ड मिटिंगान आमी पास केलें पास कशें केलें म्हणल्यार इट वॉज मेड अबाउट समथींग 14 lakhs तांकां भरपा लागून अलॉटमेंट येयलें तांकां अलॉटमेंट येयलें की 14 lakhs तुमी भरपाचें गव्हर्मेंटा हावजींग बोर्डाक मागीर तुमकां दितले पण हे कारणान कितें हिंगा लोक रावता सामके गरीब लोक रावता अशें तेंच्यांनी सांगलें आनी तांकां मातशें लिमीट जाय म्हण सेम हिशोबान तेंगे हिंगा लोक रावता ते सामके गरीब न्हय तांकां दे वर नॉट अफोर्डेबल टू पे अराउंड समथींग 14 lakhs रुपीज मागीर आमी मिनिस्टरा फुडें हावजींग बोर्ड मिनिस्टरा फुडें गेले प्लस ऑल्सो वी मेट दॅट देर वॉज अ बोर्ड मिटींग 2-3 बोर्ड मिटींग इट वेंट टू गव्हर्मेंट मागीर गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें एट लास्ट इट वॉज मेड टू 8 lakhs रुपीज आनी आयचे दीस कालचे 5 तारखेर तांकां अप्रुवल दिलें की जे तुमचे आशिल्ले पळय ते 8 lakhs तुमी सगळे आफ्टर विदीन 30 days तुमी भरपाचे मग तुमकां ते तुमचे प्रॉपर्टी तुमचे ओन जातले पण ते एक व्हडलें काम जालें आनी हें काम जालें फकत आमचे जे हावजींग बोर्ड मिनिस्टर आनी आमचे हावजींग बोर्ड चेअरमॅन सुभाष शिरोडकर भाऊ तांकां लागून आनी आमचे हावजींग बोर्ड मिनिस्टर मोविन सराक लागून हें काम आयज जालें हांव सगळ्यांक म्हाज्या मनांतल्यान सगळ्या लोकां तर्फेन दोगांय मोविन सराचे आनी हावजींग बोर्ड आमचे चेअरमॅन आशिल्ले सुभाष भाऊचे हेंचे मनांतल्यान काळजेन व्हेरी मच थँकफूल टू दॅम हे व्हडले एक इशू आज सॉल्व जाल्ले हावजींग लास्ट 40 इयर्स इट वॉज अ व्हेरी बिग इशू आनी ते सगळे मनांतल्यान इतले हॅप्पी आहे लोक पळयले की तेंचे एक व्हडले केन्ना चिंतूं ना की असले हे जातलें म्हणून पण आयज ते खूब हॅप्पी आहा सगळे लोक आसले सी एट लास्ट इट इज डन एंड इट इज डन आय एम व्हेरी मच हॅप्पी इट इज डन थ्रू माय हँड बिकॉज आय वॉज अ मेंबर फॉर लास्ट 6 months 6 म्हयने जाल्ले की हावजींग बोर्ड म्हाका मेंबर जाल्लो आनी आय एम व्हेरी मच हॅप्पी बिकॉज इवन आय एम व्हेरी मच हॅप्पी बिकॉज इट बिकेम अ ट्रू जालें म्हाज्या हातींतल्यान जालें आनी म्हाज्या हातींतल्यान हांकां दिवपाचें आज एक चान्स मेळ्ळो व्हेरी मच थँकफूल टू ईच एंड एवरी वन ओवर